ब्लॉकाचेर उलोवपाक येवंक ना। हांव खरें म्हटल्यार आमी कितें केलां तेंच सांगपाक आयल्लो, पण योगायोगान म्हाका जस्ट सांगचें पडटा परत म्हणटले, कारण म्हाज्या विरोधात उलोवपाक कोण उलयना। तुम्ही मुद्दामून पळयात, तुम्ही आयज गोंयान एकमेव शत्रू कोण? मुख्यमंत्री। एकटोच शत्रू सगळ्यांचो। तो टोपी घालता तोय म्हाजेर उलयता, ती दुसरी कोण बाई येता ती म्हाजेर उलयता। ओके, ते हांगासर आसा ते तर इचरोच नाका, ते म्हाका गाळीच सवाद आहा। सदांच गाळी सवता, मुद्दामून पळया तुम्ही, ते अपक्ष ते बी सवतात, आणि दुसरे ते फॉरवर्ड बॅकवर्ड शिव घेवन आहा तोय सवता, काळी टी शर्टाय बी सवता खंय। जे कोणीच म्हाका दवरूंक ना, म्हाका चिंता ना, म्हाका तेंच्यो गाळी लागना। कित्याक खबर हा? तुमचो मोग चड आसा म्हणून तेंच्यो गाळी लागना। म्हाका म्हाज्या गोंयकारांचो मोग आसा म्हणून म्हाका गाळी लागना। हांवें म्हटलें म्हाका कांयच चिंता ना। त्या खातीर हांव परत एकदां सांगता, ज्या काँग्रेसी कडेन हांगा सरकार करप कदापि शक्य ना, तांच्यांनी जायते करुनी, जायत्यो गजाली सांगुनी, आता ते सगळे जाण मेळोन एकत्र येवन कसो दोतोराक मारपाचो तो पळयतात। न्ही, सगळे सामके एकत्र येवन म्हणजे आता कसो मारपाचो तितकोच विचार करतात ते। हांवें म्हटलें कांयच हरकत ना, सगळे एकत्र या म्हटलें, आमी वर्सीस ऑल अशेंय बी करपाचें। म्हणजे ते एकच, म्हणजे त्यांचो ध्येय कितें? राज्य हाडपाचो न्हय, बीजेपीचो पाडाव करपाचो। अरे हांवें म्हटलें बरें राज्य करपाचें चितात, आमी निदान गोंयचें भलें करपाचें चितात, तांकां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कित्याक नाका खबर हा? आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक चलयलां म्हणून तांकां नाका। आमकां माननीय मोदीजीच्या स्वप्नांतलो नवो भारत निर्माण करता आसतना हें गोंय भांगराळें गोंय जावपाक जाय, हें गोंय स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय। मनोहरभाई पर्रीकरांच्या स्वप्नांतलें हें भांगराळें गोंय करपाच्या, भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतलें हें भांगराळें गोंय करपाचें आसा। तितूंतल्यान 12 तालुक्याचो विकास करता आसतना निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आमकां 2022 22+ निवडून हाडपाचें आसा। हें सांगता आसतना हांव तुमकां परत सांगतलों, भिवपाची गरज ना, आमचे फडणवीस सर उलयल्या तें लक्षांत दवरात।